हा आमचो उत्सव आमणेचो आसता न्हू. कितें होळी जाल्या नंतर जवळ जवळ 4-5 दिसांनी आमकां आयतार जावं बुधवार असो दीस मेळचो पडटा. गोसाय म्हणटा हेका. तेन्ना आमचे ते त्या प्रमाणे ते गोसाय आमचे करता. आनी आमचे तारीर भूतनाथाचें देवूळ आहा. थंयसर आमचे 2 कुचे आसता. कुच्यो आमी खानार पळय घेता आनी घेवन भोंवता ते. एक रवळनाथाचो, एक भूतनाथाचो अशे 2 आसता. आनी काकेक एक झोळी येता, तितून ती विभुती आसता. थंय घराणें घालता गाडी आनी सगळे आमचे वाड्या वयले आमचे सावथ म्हूण आमचे सगळे गांवचेच म्हणया सगळे येयले भितर. तारे येयले, पट्टे येयले, सगळे चडशे लोक आमचे तारे वयले आसता. भायले कोण आंगवणीक सांगता की म्हाज्या भुरग्याक हांव गोसाय घालता म्हणून आंगवण केल्ले आसता. त्या प्रमाणे तो नवो गोसाय जाता आनी तो ती एक गुडी घेवन तेणे गांवभर आमच्या वांगडा भोंवचें पडटा. मागीर आमी थंयसर घराणे बी घातल्या नंतर हे 2 मोड आसता. एक भूतनाथाचो आनी एक रवळनाथाचो. त्या मोडाचेर थंयसर मातशें अवसर येता आनी ते देवळांतसून भायर सरता. भायर सरल्या नंतर तो वाजयत आमच्या हेज्या महादेवाच्या देवळा कडेन येता. थंयसून डायरेक्ट आमचे गांवांत सगळ्यान पयलीं कौल दिता आसतना शेणवेगेर दिता. दादा शेणवी आमोणकार तेंगेर दिता. तेंगेर भितर सरता. थंयसर कितें त्या देवाची पुजा अर्चा सगळी चलता. भगत पुजा करता. थंय प्रसाद बी सगळो वाडटा आनी थंयसून मागीर पट्टे 2 नंबर पट्ट्याल्या कुळान वयता. थंयसर तशीच पुजा अर्चा जाता. थंयसून वाजत गाजत गांवसाले देवळान येता. गांवसाले देवळान थंयसरूच तशीच तेच पद्दतीन पुजा अर्चा सगळी जाता. आनी प्रत्येक कडेन पुजा बी जाल्या नंतर तेंचे गांवसाचे म्हणजे प्रत्येकाचे आतां पट्ट्याचे वयली बामणांनी वयली म्हणजे शेणविले तशें सगळ्यांचे प्रत्येकाचे ते तेंचे घरचे लोक थंयसर आसता. जावं कुळाचे लोक कुळान आसता. तांकां थंयसर मागीर कौल दिता. थंय कौल दिल्या नंतर प्रत्येक कडेन येता. पयलीं जाले शेणवी आमोणकार, मागीर जाले फट्टे, मागीर जाले गांव, मागीर जाले परब, मागीर जाले शिनारी. मागीर थंयसून शिनारेले देवळान जाल्या नंतर डायरेक्ट हांगा आमच्या गांवची शिमा विड्डेचे तारे म्हणटात. थंय शिलपान म्हणून करचें पडटा. गाडी घराणे घालता. ते पान घेता. पान विडोवन ते पान तोडून दावे उजवे अशें उडोवचें पडटा हे गाडयेचें काम. तें काम केल्या नंतर हे सगळे जे पळय 2 मोड आसता कुचे घेता ते येता आनी मागीर प्रत्येक घरान घर भोंवता. हेजो उद्देश कितें घरान घर भोंवप म्हणून फाल्यां जी पळय आमची आमोणची महामाया म्हणटा तिका जे सायबीण कळ्ळें न्हू. ते सायबिणीक फाल्यां तिजो उत्सव ते ती आपल्या खंय अशें जाणटे सांगताले. हांव म्हाज्या पद्दतीन सांगिनाय. ह्या भुरग्यांक कितें खबर जाल्यार खबर ना. ती खंय भूतनाथाची भयण कळ्ळें न्हू. म्हणून ती खंय आपल्या भावाक भेट दिवंक वयता. म्हणून हे सगळ्या लोकांक आयज सबंद दीसभर भोंवन आमंत्रण सगळ्या लोकांक आमंत्रण जे तुमी फाल्यां थंयसर उत्सवाक म्हाज्या येवचें म्हणून. आनी प्रत्यक्ष हांव तुमकां खरें सांगता ह्या भुरग्यांनी बारीक नजर दिल्यात ती जेन्ना वयता आसतना तिका पळोवचें. वाजयत गाजयत 4 कडची रोमटां म्हणजे धोल ताशे सगळे थंय आसता. सुवाऱ्यो म्हणटा त्यो आमचे गांवचे आसता. रायबंदकार आसता, आखाळकार आसता, जुयांगार आसता कळ्ळें न्हू. तेंचे ते पद्दती प्रमाणे पयले कोण दुसरे कोण हे प्रमाणे ते थंयसून महादेवाच्या देवळा कडसून थंयसून ती वाजत गाजत तारीर लास्ट वयता. म्हणजे आयज जेन्ना हे लास्ट सगळ्या भोंवून जाल्या नंतर थंय मदीं हांगा शिंगाडीन म्हणून एका शेतान थंय बसता हे 2 मोड. थंय कोणाचे मान कुडी आसता तांकां हे नाल्ल पळय लागीं करता नारळ ते कोणाक 5 कोणाचे 2 कोणाचे 10 अशें ते दिता. ते गाडवस म्हणून एक देव आहा. आमचें एक देवूळ भितर आहा. थंय वयता येता. थंयसून मागीर वाजत गाजत पुन्हा उरलेलो फुडल्या वाड्याक वयता आसतना वाडयेक एका वाटेक चुडयो भेटयता हेज्यो चुट्टाच्यो आनी त्यो पेटयत देव फुडें वयता. थंय सगळ्या घरांनी कौल जाल्या नंतर देव पुन्हा भूतनाथाच्या देवळान वयता. कोण हे 2 मोड आं.
त्या थंयसर मागीर नवो गोसाय आसता तो तेज्या नांवान घराणें घालता आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक थंयसर भंडारो म्हणून येता. भंडारो म्हणजे कितें, तेज्या तो जो कोण हो आसता गोसाय तेणें ते थंयसर वडे पुरी आनी रोस चट्याचो आदी पद्दत आसली वेगळी, आपल्याक जाय ते करचे. आदी खंय चिकन विकताले ते आतां सोडता येना. खुबशे लोक आसता, हे गोसायो आसता, बाकीचे लोक आसता, तांकां ते प्रत्येकाक वाडटा आनी ताका एक नाल्ल बी फोडून थंयसर घराणें घालून ताका प्रसाद दिता. मागीर वाजत गाजत पुन्हा ते दोनूय मोड आसता ते पुन्हा महादेवाच्या देवळा कडेन येता. थंय सुवाऱ्यो हे ते वाजप चालू आसता. मागीर थंय ते मातसो वयर रावता. मागीर थंय सायबिणीचेर गुलाल मारता. वयर जो कळस पळय आसता सायबीण म्हणटा आमी ती, तिका थंय बसयल्लें आसता. मागीर ते वाजत गाजत आनी तेज्या वांगडा बेताळाचे तरांग म्हणून आसता. ते तरांग घेवन मागीर आनी ती सायबीण आनी हे दोनूय मोड तांकां वाजयत फुडल्यान त्यो सगळ्यो सुवाऱ्यो वाजत आसता. आनी थंय माटवान पयलीं गुलाल जाता, गुलाल मारता, कोण भटजी मारता. गुलाल जालो म्हणटा ते वाजत मागीर गुलाल चालू. हो सगळें मागीर पुन्हा आहा ते भूतनाथा देवळा कडेन पावले. आतां मदीं तुमकां म्हटलेलें पळय की तिका वाटेकसून वयता आसतना तिचें रूप पळोवचें. तिचें रूप इतकें बरें आसता, ह्या भुरग्यांक खबर आसा ना म्हाका खबर ना, पूण हांवें पळयल्लें. म्हाजो अनुभव पळय हो रडलो आनी हांवूय रडलो. कित्याक दाखयलें तेका हांव पळय म्हटलें सायबिणी कशें. हांव म्हाजें लग्न सांगनासलें, हेणे तिका सांगलें कितें जाणा, पळय तुका फुडल्या वर्सा सायबीण म्हणचो ना. पूण जर भाऊचें लग्न जायना जात आपूण तुका सायबीण म्हणचो ना म्हणून. हांवूय रडलो आनी भाऊय रडलो. प्रत्यक्ष देवाची करणी खरेंच. तशें न्हू, हांव म्हाजे बद्दल सांगताय, अशें सगळ्यांच्या मनान आसतलें. ह्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी पळोवचें की तिचें रूप कितें तें ती तारेर पावासर. वयता आसतना हसत वयता आनी येता आसतना ती सारकी रडत वयता. आपल्या घरान पावले आसता न्हू तेन्ना तिचे रवसाणा ती थंयसून येवपाक सोदिना तारीर. तेन्ना पळोवचें तिका. वयता आसतना आनी येता आसतना जेन्ना तिचेर थंयसर सगळें जाल्या नंतर गुलाल जावन थंय कोण कोण आसता हे गोसाय ते सगळें न्हावण घेता. थंय दर्यान थंय न्हांवता. दर्यान मातशें निवळ गेले आंकां येयले. मागीर जे कोण परकी लोक म्हणजे सुवारकार हे ते आसता तांकां थंय माटवान घराणें घालता. पुन्हा तांकां थंय कौल दिता. पुन्हा येता आमचे चावडेन म्हणटा थंय कौल जाता. हे गोसायांक वयतलो वता. ते कौल जाल्या नंतर तिका तेन्ना पळोवपाची, तिचें रूप पळोवचें आनी वयता आसतना तें रूप पळोवचें. सामको डिफरंट म्हणजे सामकेंच. जे कोणें अनुभव घेतला तेका सारकेंच खबर आहा प्रत्यक्ष. आनी मागीर तिका आसा तशी व्हरता आनी आपल्या स्थानार म्हणजे महादेवाच्या देवळा पावयता. हे दुसरेच आहा. हे गोश्टीक जाता कितकी सांजची 7 7:30 जाता, 8 सुद्दां वेळ. आनी अशे तरेन आमचे हे गोसाय बरे भशेन जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.